किती चिन्ह मुझे फेक सोडी जेल ओके करूया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा बापा परत या माध्यमा मुखांतर आम्ही संगाता जमल्या तुझे उतर शिकूं आणि ताचो नियाळ करूं. अर्गा बाप्पा तुझ्या आगापे मोगा पसत तुझ्या एकल्याच पुता जेजू मारिफात मनशा कुळाक तुवें कळीत केलाय. जेजून कुर्सार संपूर्ण केल्ल्या कामाचेर जे दाळा आम्ही बावाट दवरलो आमकां करपा लाभल्या आणि सडवण मेळ्ळी. अर्गा जेजू पवित्र आत्म्याच्या फुकट देण्या पसत हर एक तुझे बरेपण साल्वास आव्हान मुखांतर तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमचो शिक्षक मार्गदर्शक आणि मजतदार जावन आसाय. हर एकल्यानी तुझ्या उतरान आटापून आसली सता समजूंक येदोळच आमचे आत्मीक कान आणि दोळे तुवें उगडल्या खातीर तुका अर्गां दिता. अशें ही आत्मीक सता आनी आमी समजून हेरांतय ती वांटूंक आमकां अभिषेक केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. हे सेशन तुझ्या हातान समर्पिता पवित्र आत्म्या. कसलीच अडकळ अडचण नासतना हे सेशन भोव साद्या आणि सोप्या रितीन चलोवन वेल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. आणि बापा हे मागणे हांव करता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान आणि पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमेन. प्रेज गॉड. प्रेज. थँक यू जीसस.
आमकां कळ्ळी तसा मोग बावार्थ मोगा मारिफात काम करता आणि बावार्थ ते इंजिन जावन आसा आणि ताचो आगापे मोग म्हळ्यार देवा सारक्याचो मोग त्या इंजिनाक पेट्रोल सप्लाय करता म्हणयात. त्या वरवीं बावार्थाचें इंजिन चलता देवा सारक्याच्या मोगा वरवीं. आमच्या संपूर्ण जिणेंत आमकां हे इंजिन चालू दवरूंक आसा जाल्यार आमी हो आगापे लावया, आमी देवा सारक्याचो मोग आमी अनुभव करूंक आसा. कित्याक भावार्था शिवाय आमकां देवाक मानवंक जायना. देवाक मानवचे जाल्यार आमकां भावार्थ जाय आनी त्या भावार्थाक सप्लाय करता देवा सारक्याचो मोग या आगापे मोग. आनी एक आगापे मोग आमच्या जिवितान करता म्हळ्यार ते जावन आसा अभिषेक. आता लूक 4:18 आमी पळयला. लूक 4:18 घालतात गी. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदेंत असल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, धनसकल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पाचारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. प्रेज गॉड. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला. हे आमी पयले पातयेवंक आसा की देवान म्हाका अभिषेक केला आनी हे अभिषेक देवा सारक्याच्या मोगा मारिफात मात्र ते चलता, म्हळ्यार ते काम करता. देखून मोग मूळ जावन आसा, मोग फाउंडेशन म्हणल्यार बुन्याद जावन आसा. मोगा विणे कितेंच आमकां करूंक साध्य ना. मोग बायबलांतलो काडल्यार मोगा विणे बायबलाक कसलीच सकतच ना. सगळो पवित्र पुस्तक मोग जावन आसा. देवाचे आमकां बरयले एक लव लेटर जावन आसा आनी जो कोण तो मोग समजता तो अभिषेक अनुभव करता. मोगा शिवाय अभिषेक आमकां अनुभव करूंक जायना. देव अभिषेक करता लोकांक कोण ताचो आपल्या परस चड देवाचो मोग करता, आपल्या भाशेन पेलाचोय मोग करता. देव असल्या लोकांक अभिषेक करता कोण स्वार्थी नात, पण तांचे जिवीत देवाचेर केंद्रीत आसा, तांकां तो अभिषेक करता. आता जाकोबाचो पुस्तक 4थो अध्याय 6वी वळ. जेम्स 4:6. जाकोबाचे पत्र 4थो अध्याय 6वी वळ पळया. पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती ह्या पासतो पवित्र पुस्तकीन बोळां देव गरव्यांक मुखार रावता, पूण खालत्यांक कृपा दिता. प्रेज गॉड. पण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती. देवान आमकां दिला ती कृपा कितली वर्ती, ताका कितली अर्घा दिल्यार आमी ती उणीच. ह्या पासत पवित्र पुस्तकांतच म्हळा देव गरव्यांक मुखार रावता पण खालत्यान कृपा दिता. इंग्लिशान म्हणटा गॉड गिव्स मोर ग्रेस टू द हंबल. कोण देवाचेर होंदून आसा नाही आपणाचेर या आपणाच्याच अबिलिटीचेर नाही, तो पण देवाचेर होंदून आसा. म्हाका आसूंक पुरो पण तो हांव हेरा खातीर उपयोग करिना तर देव म्हाका चडीत मापान कृपा दिना, कित्याक हांव स्वार्थी जावन आसा. दोनच उपादेश जेजून आमकां दिल्यात नव्या सल्ल्यान. पयलो, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन मोग कर आनी आपणाचो करताय तसो पेल्याचोय मोग कर. हे दोनच उपादेशाचेर सगळे नियमशास्त्र आटापून आसा.
जदाळा ते अभिषेक आम्ही हेरां खातीर उपयोग करता. आमकां चड आनी चड पवित्र आत्म्याचे उगडापण आमकां मेळटा. जे दळा आम्ही हेरांचो मोग करता त्या दळा देवाचो अभिषेक आमच्या तावन हेरांतय वळटा आनी आमची काळजां हेरांचो मोग करूंक आमी उक्ती करिना जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता आनी आमचे थंय देवाचो अभिषेक वळना. आतां 2 कडेन जुवांवच्या वांजेलान जेजू सांगता, जुवांचो वांजेल 4थो अध्याय, ते समारी स्त्रिये कडेन उलयतना तो सांगता, हांव दिता ते उदक तुमचे भितर एक झर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटले. परतन 7व्या अध्यायान जुवांच्या 7व्या अध्यायान जेजू म्हणटा ते उदक तुमचे तावन भायर हेरांतय वाळटा म्हणून. एक बांयचें उदक आनी एक जिविताच्यो झरी जावन आसात. बांयचें उदक म्हळ्यार पयले जे दाळा आमी ते साल्वासांव अनुभव करता ते आमचे भितर एक बांय जाता, वेल्स ऑफ साल्वेशन म्हणटा. आनी जे दाळा आमी तेंच उदक आमी हेरांक दिता म्हळ्यार तेंच जिविताचें उतर आमी हेरांक दिता, त्या दाळा आमच्या तावन त्यो जिविताच्यो झरी जावन हेरांक ते वाळटात. आनी तो व्यत्यास कितें? बांयचें उदक ते आमचे खातीर जावन आसा, जिविताच्यो झरी हेरां खातीर जावन आसा. बांयचें उदक पयले आपणाक आमी काण घेवचें, मागीर तें उदक आमचे तावन जिविताच्यो झरी जावन हेरांक वाळाचें. प्रेज गॉड. एक्झाम्पल, उदाहरण, समारी स्त्री, तिने पहिले ते अनुभव केले जेजून दिवचे ते जिविताचे उदक. तिचे ते एक बांय जावन ती बांयकडे उदक काडूंक आयली, पूण ते उदक पियेल्यार परत परत त्याग लागता म्हण जेजू सांगता. जेजू म्हणटा हांव दिता ते उदक कोण पियेता ताका परतून तो केदींच तान येवचो ना. देखून पहिले ते जिविताच्या उदकाची बांय तिचे भितर पयली उपजली. तिने ते साल्वासांवची बांय तिने अनुभव केली आनी उपरांत तिने ही बरी खबर तिच्या गांवांत हर एकल्यांक वचून सांगली. ते दळा ते झरी जावन हर एकल्यान ते वाडले, ते जिविताचे उदक झरी जावन हर एकल्यान ते वाडले. प्रेज गॉड. पूण आमी ते बांयचे उदक आपणाकच वापरून आमच्या स्वार्था खातीर उपयोग करून थंयच रावयता जाल्यार त्यो झरी आमचे तावन उमाळून येनात. तशेंच देवा सारक्याचो मोग ह्या अभिषेकाक कनेक्टेड जावन आसा. केवळ भावार्थ न्ही, आमच्या जिवितांतल्या हर एक क्षेत्राक हे अनॉयंटिंग या अभिषेक कनेक्ट जावन आसा. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक लोकां मुखांतर देवाचो मोग आनी सकत आमकां दाखोवन दिता. देखून अभिषेक आमकां देवाचो मोग आनी सकत दाखोवच्या खातीर दिला. आतां जेजू ह्या संवसारान वावर करनासलो त्या दाळा ताणें देवाचो मोग आनी ताचो पावर, ताची सकत ताणें लोकांक दाखोवन दिली. आपल्या कारण्या मारिफात ताणें हेरांक दाखोवन दिली. हांव अभिषिक्त जाला जाल्यार हांवें देवाचो मोग आनी सकत हेरां खातीर उपयोग करूंक आसा, नाजाल्यार ते अभिषेक आमचे तावन पयस वेता. आतां क्रिस्त म्हळ्यार कितें? ह्या शब्दाचो अर्थ कितें? माखलोलो म्हणून. माखलोलो या अभिषिक्त जावलो म्हणून अर्थ. प्रेज गॉड. देखून जे दाळा आमी क्रिस्तांत आसाव ताचो अभिषेकय आमचे ते आसता. जुवांचो वांजेल 14वो अध्याय 12वी ओळ पळया. जॉन 14:12. हम्म. 14:12. 9 गी 12 असं कोणाचं. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्याकी वर्ती कामां करतलो. कित्याक
हांव बापा सारशी वेता. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्ही ताच्या की व्हरती कामां करतलो म्हण जेजू हांगा आमकां सांगता. तो सत मानतल्यार जेजू कोण सत मानता तो जेजून केल्ले बरेंच कामां न्ही पूण ताच्या की व्हरती कामां करतलो म्हण जेजू आमकां सांगता. पण आमी तशी कामां करता गी. आमी सत मानल्यार मात्र ते अभिषेक आमचे थंय काम करता. आनी हे अभिषेक केवळ प्रिचरांक, याजकांक, धर्म भयणींक तांकां मात्र गी, ह्या सर्वांक की. हर एकल्यांक की ते अभिषेक जावन आसा. पूण आमी कित्याक ते वापरिना, फावो त्या रितीन आमी वापरिना. आमी 1 जॉन 2:20 पळया. जुआंक बरयले पयले पत्र 2 अध्याय 20वी ओळ. 1 जॉन 2:20. पूण भाग्यवंतान तुमकां माकल्यांक देखून सरसंगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. प्रेज गॉड. पण भाग्यवंतान तुमकां माकल्यान देखून सरसंगतींची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. तर जेजून आमकां माकल्यान देखून आमकां सरसंगतीची समजणी आमकां मेळ्ळ्या. त्या अनॉयंटिंगा वरवीं आमकां हर एकी पवित्र पुस्तकांत आशिल्ले ते गूढ जे आटापण आसात ती दैवीक सता ताची समजण ही आमकां मेळटा. आणि तो मोग अभिषेकाची सकत जावन आसा. आता रोमाघरा बरयल्ल्या 5वो अध्याय 5वी ओळ. नाका घालच्या नाका, तातूंत बरयला, असलो भरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. आता त्या मोगा वरवीं आमकां आनी एकल्या की मोग करूंक जाता. ताचो तो अगापे मोग, या देवा सारक्याचो मोग आमी अनुभव केला जाल्यार तेंच अभिषेक तंतू आसा. आनी ते आमी अनुभव केल्ल्या वरवीं आमी हेरांतय आमकां ते दिवंक साध्य जाता. 2 Corinthians chapter 1 verse 21 to 22. देवच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरासाण दिता. ताणेंच आमकां तेल आयल्यान आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्याची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी वतला. Praise God. देवच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरासाण दिता. तशेंच ताणेंच आमकां तेल आयल्यान, आतां हांगा क्लियरली दिला, स्पश्ट दिला, आमकां ताणें तेल आयल्यान म्हळ्यार अभिषेक केला, आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्यांची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला. इंग्लिशान बरयला, वी आर सील्ड विथ द होली स्पिरीट, म्हळ्यार रिडेम्पशन ऑफ द होली स्पिरीट. तशें म्हण दिला, आमकां मोहर मारल्या, पवित्र आत्म्याची मोहर मारल्या. कित्याक आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या वरवीं तो पवित्र आत्मो आमकां तिरासाण दिता. आनी ताणें आमकां तेल आयल्यान आमचेर आपली मोहर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देणांचेर जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी ताणें घाला. आतां आमी वाचले, मोग दराळ मापान पवित्र आत्म्या मुखांत्र ताणें आमच्या काळजांनी घाला.
तसंच तो अभिषेकी आमच्या काळजांत ताणें ओतला. आता अभिषेक म्हळ्यार कितें, अर्थ कितें? अभिषेक म्हळ्यार एक विशेष उद्देशा खातीर आमकां मेकळे केला. देवान आमकां मेकळे केला एक विशेष उद्देशा खातीर आनी एक विशेष आपोवण्या खातीर. आता पर्णसाल्यांत आमी पळयल्यार अभिषेक म्हळ्यार ते तेल ओततात, ते लावणी करतात. साम्युएल प्रवादीन साऊल रायाक ते लायले, ताका अभिषेक केलो. पण साऊल देवातावन पयस जालो, तो देवाचे विरोध गेलो, अविधेय जालो, तो देवाच्या उतराक उपराटलो आनी तो अभिषेक ताजे तो पयस गेलो. आनी दाविदाकी साम्युएल प्रवाद्यान अभिषेक केले तेलान. हांगा दोनी कडेन तेल वापरला. अभिषेक करूंक ताणें तेलाचो उपयोग केला. पण आता नव्या सल्ल्यान आमी पळयल्यार हे तेल आमकां दिसना. आमकां काले दिसता ते पवित्र आत्म्याच्या उज्याचे अभिषेक. ते कशे देवाच्या उतरा मार्फत. जदळ आमी देवाचे उतर काणून घेता, चड आनी चड रितीन आमी ते काणून घेता, तेदळा पवित्र आत्म्याच्या उज्याचो अभिषेक आमकां अनुभव जाता. आता एग्जाम्पल पेंटेकॉस्ताच्या दिसा तेशीस आनी मोरी माई तांच्या सांगात आशिल्ली 120 जाणटे माळे सालार जमो जाल्ले. दारा बागला ते बंद करनासले. एकीच दिसांना ते जड वारे आयले आनी पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबेर उपार तांचे वयर येवन रावलो आनी तांकां अभिषेक जालो पवित्र आत्म्याचो. त्या दाळा तांकां कळ्ळें आमचे भितर पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आसा. तवळ म्हणसर पेद्रू कांयच काम करिनासलो. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तांचे ते आसतलो, पण तांणी ते सत्मानूं ना. तांचे भितर आसा की ना म्हण तांकां खंडीत गोतून वतले. देखून जदळा पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तांकां जालो, तांकां कळीत जालें आनी तांणी सत्मानलें. त्या दाळा पेद्रून पयलोच प्रसंग दिताना 3000 लोक बाचावी जालो. 3000 लोकांनी जेजू क्रिस्ताक सोमी आनी सडवणदार म्हूण स्वीकार केलो. धर्मदुताची कृत्या 10 अध्याय 38 वर. Acts 10:38 पळया आमी. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मातलो ह्या विशयांती तुमी आयकला. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवचाराचे पदवेकार आसलेल्यांक बरी करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. प्रेज गॉड. आता जेजूय ताका अभिषेक मेळटा म्हणसर ताणें कांय करूं ना. जदळा जॉर्दान न्हंयेन ताका बाप्तिजम दिलो, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक ताका मेळ्ळो. ताच्या उपरांत ताणें ताजी पब्लीक मिनिस्ट्री सुरू केली. आमकां अभिषेक मेळ्ळा आनी विशेष उद्देशा खातीर आमकां पवित्र आत्म्या सांगाता वेळ खर्चूंक आसा. ते उद्देश कितें म्हण आमच्या जिवितान आमकां सोदून काडचें काम आसा. आता ते पवित्र आत्म्याचो अभिषेक ते देणें आमचे भितरच आसा. हो अभिषेक देवाची एबिलिटी जावन आसा, जे आमच्या जिवितान काम करता, जे कितें आमी आमचेच तकी करूंक शकनातले आमच्या जिवितान, ते त्या अभिषेका वरवीं आमी करूंक शकता. उदाहरणा खातीर दावीद, ताणें गोलियाताक कशें ताचो संहार केलो. तो एक ल्हान भुरगो आसलो 17 वर्सांचो. ताका आनी गोलियात एक व्हडलो राक्षसा भशेन आसलो, भरती मनीस आसलो. दावीद एक 3 या 4 फुटाचो मनीस आसलो. ताणें कशें ताचो संहार करचो, पण ते दाविदाचेर त्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आसल्या वरवीं ताका ते साध्य जालें. आता नोए की तरू बांदूंक सांगलें देवान, आर्क, पण ताणें सगळो लोक ताका पिसो म्हण समजतले, ताजी खेळकुणा करतले. पण देवान सांगलें जे इन्स्ट्रक्शन दिल्ले
त्याच्या प्रमाणेच ताणें ते आर्क बांदूंक सुरू केले आनी मागीर बुर्तुगुला आयलो आनी केवळ नोए आनी ताची फॅमिली मात्र बचाव जाली. ते त्या अभिषेका वरवीं ताका करूंक साध्य जालें. आता एक थोंटो बसतलो. आमी धर्मदूताच्या कृत्यान 3रो अध्याय आमी पळयता. एक थोंटो थंय देवाळाच्या गेटी कडेन बसतलो आनी थंय पेद्रू आनी जुआंव पेद्रू आनी जुआंव ते काशार जाताना ते पळयतात आनी तो थोंटो चिंता म्हाका काय तरी भीक दितले म्हण. पण ते म्हणटात भांगार आनी रुपे म्हाजे कडेन ना, पण जे कितें आमचे कडेन आसा ते जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुका दिता. उठ आनी चल. तेदळा तो थोंटो नाचून उडोवन देवाक महिमा दिवंक लागता. जल्मातावन तो थोंटो आसता, पण तो मागीर देवाक महिमा दिता. नाचून उडोवन तो देवाची महिमा गाता. देखून जे कितें आमी करूंक आमकां साध्य ना, त्या अभिषेका वरवीं तो पावर आमच्या भितर अभिषेकाचो आशिल्ल्या वरवीं आमी करूंक शकता. आता हे अभिषेक केवळ देवाच्या कृपे वरवीं येता आनी आमी खंयची बरी कामां केल्ल्या वरवीं न्हय, आमच्या वावणटीचो फळ न्हय. आता एफिशियन्स 2:8 म्हणटा, आमी बाचावी जोडल्या जेजू क्रिस्तान दिल्ल्या कृपेचेर जदाळ आमी भावार्थ दवरलो, तेदाळ आमकां तारण लाभलें. ते आमच्या वावणटीचो फळ न्हय. देखून कोणी ताचे विशयान बाडाय उलोवंक नजो म्हूण देवाचें उतर म्हणटा. जेम्स 2:26 पळय आमी. जाकोबाचें पत्र 2रो अध्याय 26. जशें श्वास नातल्यार कुडीक जीव ना, तशें कर्ण्यो नातल्यार बावडटाकी जीव ना. प्रेज गॉड. तशें श्वास नातल्यार कुडीक जीव ना, तशें कर्ण्यो नातल्यार भावार्थाकी जीव ना. तो एक मेल्लो भावार्थ म्हणयात. तर आमचे ते भावार्थ आसा जाल्यार पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय दिसून येचे. गलातकारांक बरयलें पत्र 5 अध्याय 22 वळ म्हणटा, थंयसर आमकां पवित्र आत्म्याचे फळ दिसून येता. 9 संगती थंयसर आसा. मोग, शांती, आनंद, समाधान, सोंसणीकाय, बरेपण, बळेपण, दयाळाय, विश्वासीपण आनी स्वदम. ह्यो संगती आमकां दिसून येतात. जर तर आमचे ते पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आसा, तरी हे पवित्र आत्म्याचे फळी आमच्या भावार्था मारिफत आमकां दिसून येचे आमच्या जिवितान. देखून जदाळा हे पवित्र आत्म्याचो अभिषेक म्हाका मेळटा, ते सेम अभिषेक म्हाका आनी एकल्या थंय दियात. आता हो अभिषेक म्हाका कितें अंतुतावन समजता. 2 संगती म्हाका समजता. कितें जेजूतावन म्हाका मेळ्ळा आनी ते हांवें हेरां कडेन कशें वांटून काडून घेवचें म्हण म्हाका कळीत जाता. जेदाळा एक व्यक्ती देवाचें उतर सतमानता, तेदाळा ते ताचे भितर आशिल्ले ते अभिषेक उक्ते जाता. ते ऑलरेडी त्या व्यक्ती भितर आसा, पण जेदाळा तो सतमानता तेदाळा ते ताजे भितर काम करूंक सुरू करता. आता आमी पेद्रूचें एग्जाम्पल पळयलें. पेंतेकोस्ता दिसा उपरांत ताका अभिषेक मेळ्ळा म्हण ताणें सतमानलें. ताजे भितर ते अभिषेक आसा म्हण ताणें समजून काडलें. ताच्या उपरांत ताणें जेदाळा प्रसंग दिलो. 3,000 लोक बाचावी जालो. प्रेज गॉड. जेदाळा आमी सतमानता तेदाळा मात्र ते आमचे भितर असले अभिषेक काम करूंक शकता. जुआंवचो इवांजेल 17 अध्याय 16 आनी 17 वळ पळया. जसो हांव संवसाराचो न्हय, तशेंच ते संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत. प्रेज गॉड.
जो हांव संसार जसो हांव संसाराचो न्हय तशेंच तेही संसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतरच सत. जे दाळ आमकां कळीत जाता की जे ते अभिषेक आमच्या भितर आसा त्या सता वरवीं आमी नितळ जाता आनी ते सतच आमकां उगडाप हें करता की आमी त्या अभिषेका वरवीं हर एक पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्य वरवीं जे आमचे भितर काम करना आसा आमी हर एक संगती त्या अभिषेका वरवीं करूंक शकता. लूक 4:18 आमकां काय म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला. जे दाळ आमी पातयता की ताणें आमकां अभिषेक केला त्या दाळा मात्र आमी समजता म्हळ्यार ते सेकंड पार्ट बी आमकां करूंक जाता. लूक 4:18 घालतात गे प्लीज. 4:18-19. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हण हांवें सत्मानिचे. आतां कित्याक आसा म्हजे वयर? हेरांक दिवंक तो, हेरां खातीर वापरूंक, दुर्बळांक बरी खबर परगटूंक करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. ताणें म्हाका अभिषेक केला म्हण हांवें पयलें सत्मानी जाय. त्या दाळा मात्र हांव दुर्बळांक बरी खबर दिवंक शकता, बंदींत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट आनी दंडसतेल्यांक सवकासाय बसोवंक ताणें म्हाका धाडला. आनी सर्वेस्पराच्या दया मायेचो दाखोवचे वरस आसारूंक म्हण ताणें म्हाका धाडला. आतां हे सगळ्यो संगती ज्या दाळा फर्स्ट पार्ट आमी बिलीव करता, सतमानता, त्या दाळा मात्र आमकां ह्यो हेर संगती हेरां खातीर आमकां करूंक जाता. दुर्बळांक बरी खबर दिवंक, दंडसतेल्यांक सवकासाय, कुरड्यांक दिश्ट, बंदींत आसलेल्यांक सुटका आनी सर्वेस्पराचे दया मायेचे वरस आमी पासरूंक शकता. पण ताका आमी पहिले सतमानूंक आसा की तो अभिषेक म्हजे वयर आसा आनी सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हळ्यार तो हेरां खातीर आसा आनी म्हजे भितर आसा म्हळ्यार तो म्हजे भितर वस्ती करता, म्हजे थंय आसा, तो म्हजे खातीर. म्हजे वयर आसा म्हळ्यार तो हेरां खातीर. आनी दुर्बळी म्हळ्यार कोणाक देवाची म्हळ्यार बरी सुवार्ता तांकां गोतूच ना, जेजूची सुवार्ता तांणी येदोळ आयकूंकच ना, ती आनीक ही काळोखाच्या राजांतच आसा, तांकां बरी खबर दिवंक ती दुर्बळी म्हण देवाचें उतर म्हणटा. प्रेज गॉड. आता हे अभिषेक असामान्य या असाधारण जावन आसा. हे एक असाधारण भावार्थ्याक सगळ्यांक एकच लेख ते मेळना. बायबलान हर एक संगती असाधारण या असामान्य जावन आसात. विविध व्यक्तींक विंगड रितीन ते मेळ्ळ्या. जी कोण ते सतमानतात ती मात्र त्या अभिषेकान काम करूंक शकतात. सुरू करतात. ज्या दाळा एक व्यक्ती देवाचे उतर सतमानता त्या दाळा ताचे भितर ऑलरेडी आसले ते अभिषेक काम करूंक सुरू जाता. हर एक आमच्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसा देवाचे उतर आनी ताचे गुर्त जावन आसा की आमकां त्या खातीरच अभिषेक केला. देवाच्या उतरान जे गूट लिपोवन आसात, जे सिक्रेट्स लिपोवन आसात ते उगडापे जावचे खातीर, ते सोदून काडच्या खातीरच आमकां देवान ताच्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक केला. आतां आमकां कळीत आसा ते अभिषेक पवित्र आत्म्याचे आमच्या भितर आसा. त्या दाळा आमी पवित्र आत्म्याक सांगचे, आतां हांव तुजें उतर परगटूंक वता, हांव कितें करता, हांव सांगता तें म्हाका कळीत ना, तूं म्हज्या तर्फेन हर एकी कर नासय म्हण आमी पवित्र आत्म्याक सांगचे. बायबल सांगता हे अभिषेक आमच्या भितर आसा, ते सदां काळ आसता आनी रावता. आतां आमी ह्या अभिषेकान कशें काम करी जाय म्हण ते आमचे वयर होंदोन आसा. आतां ह्या अभिषेका वरवीं आमकां कितें फायदो मेळटा, बेनिफिट्स, ते आमी पळया. पयलें जावन आसा अभिषेक जावन आसा आमचे भितर पवित्र आत्मो
वस्ती करता ताचे हजरपण वळखूनशे आमी आमच्या जिवितान जावन आसा आनी ते आमकां आदार दिता. हे अभिषेक आमकां आदार दिता समजूंक आनी ती अभिषेक आमच्या जिवितान पयले आमी अप्लाय करूं, रुतां करूं आनी मागीर तीच आत्मीक सत्ता हेरांतही वांटूंक. आतां आमकां कळीत आसा हर एकी देवाचे उतर ते पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाला आमकां मेळ्ळा. आतां हे पवित्र आत्म्याचे अभिषेक काण घेवन हिंच सत्ता आमकां उगडापी जातात त्या अभिषेका वरवीं. ते वेळा आमी ती सत्ता काण घेवन पयले आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी ती अप्लाय करूंक जाय, कार्यरुपार हाडूंक जाय आनी मागीर आमी हेरांक शिकोवंक जाय. आतां हे सगळें समजूंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची गरज आसा. 1 John 2:27 पळय आमी. तुम्ही ताचे तोंड घेतलेली माखणी तुमचे सवय आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची माखणी तुमकां सर्व संगती विशयांत शिकयता. ती माखणी खरी, ती फटकिरी न्हय, तर तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे क्रिस्ता सवय जियेया. प्रेज गॉड. तुम्ही ताचे तोंड घेतलेली माखणी तुमचे सवय आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. म्हळ्यार त्या माखणे वरवीं आमचे ते आसलो पवित्र आत्मोच आमकां हर एक संगती शिकयता. पवित्र आत्मो श्रेष्ठ शिक्षक जावन आसा आनी तो आमच्या भितर आसतना, ताची माखणी आमच्या भितर आसतना हेर खंयच्याय शिक्षकाची आमकां गरज ना म्हणटा हांगा देवाचे उतर. ताची माखणीच आमकां सर्व संगती विशान शिकयता. ती माखणी खरी, ती फोटी न्हय. हांगा फटकीरपण कांय ना. ती माखणी खरी, ते सत जावन आसा. तर तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे क्रिस्ता सवय जियेया. आतां ह्या माखणे वरवीं आमकां कितें शिकयला, ही सत्ता आमकां उगडापी जाला, ती काण घेवन आमी क्रिस्ता सवय जियोंक आसता म्हणटा देवाचे उतर. ती माखणी आमचे सवय आसा ती आमकां सर्व संगती शिकयता, सत शिकयता, खंयचेय फोट ना आनी ते सत काण घेवन आमी हेरांकय शिकोवंक जाता. आतां हांगा 2 संगती आसात, इनड्वेलिंग आनी इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरीट. इनड्वेलिंग म्हळ्यार आमचे खातीर, आमचे भितर आसा तो पवित्र आत्मो. इनफिलिंग म्हळ्यार आमी पवित्र आत्म्यान भरचे ते हेरां खातीर. त्या कृपेन तीच सकत हेरां खातीर आमी उपयोग करची. ताजो आमचो वांजेल 20 अध्याय 22 वळ पळया. जॉन 20:22. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली, जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिना. प्रेज गॉड. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो. कोणें? जेजू शिसांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. तर तांणी रिसीव केले की पवित्र आत्म्याक वय. त्या दाळाच तांकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो आनी ते अभिषेकय मेळ्ळे. हाका म्हणटात इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरीट. तांणी होली स्पिरीट रिसीव केले, स्वीकार केला. तांकां पवित्र आत्म्याचे अभिषेक त्या दाळा मेळ्ळे. आतां Acts 2:4 पळय आमी. धर्मदूताची कृत्या 2 अध्याय 4 वळ. इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरीट. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सत्य प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. प्रेज गॉड. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. हे दाळा पेंतेकोस्ताच्या दिसा.
त्या पवित्र आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचशक्ती प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. आता हे जावन आसा इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट. आता पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जे दळा ते भरले, त्या दळा तांणी धैर्यान वचून सुवार्ता प्रगट केली. ते भियोंक ना. त्याच्या पयलीं पवित्र आत्मा तांकां जेजून तांचेर श्वास फुंकून तांकां पवित्र आत्मा मेळयलो. ते अभिषेक तांचे भितर आसले. ते इनड्वेलिंग एक्सपिरियन्स ऑफ द होली स्पिरिट. आणि हे जावन आसा इनफिलिंग. पवित्र आत्म्यान ते भरल्या उपरांत ते वचून हेरांक ती बरी खबर प्रगट करतात. क्रिस्ता भशेन शुभ वार्ता प्रगट करतात. आणि लूक 4:18-19 आमी पळयले, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. म्हजेर आसा म्हळ्यार तो हेरां खातीर वापरूंक. आतां आमी पळयले. आणि आयझाया 11:2 म्हणटा, देवाचो पवित्र आत्मो म्हजे थंय आसा, म्हजे भितर आसा. अनॉइंटिंग इज द. आता दुसरे पॉइंट पळया, अभिषेक आमचे वोजे या ते जू मोडचे सकत जावन आसा. अभिषेका भितर ती सकत जावन आसा. सैतानाचे जू मोडचे तसली सकत जावन आसा. आयझाया 10:27 पळया आमी. प्लीज गॉड. आयझाया 10:27. त्या दिसा ताचे वोजे तुज्या खांद्या वयलें सकला पडटलें आनी तुजे गोमटेर ताणें घालां त्या जुवाचो नाश जातलो. प्रेज गॉड. त्या दिसा ताचे वजे तुझ्या खांद्या वयले सकला पडतले. कोणाचे वजे? सैतानाचे वजे, दुष्ट शक्तीचे वजे. आणि ताचे तुझे गोमटेर ताणें घाल्ले त्या जुवाचो नाश जातलो. म्हळ्यार ते योक, इंग्लिशान योक म्हणटात, जुवाचो नाश जातलो. खंयच्या जुवाचो? सैतानान दिल्या त्या जुवाचो, पातकाच्या गुलामपणाच्या जुवाचो नाश जातलो म्हणटा. खंयच्या वरवीं? त्या अभिषेका वरवीं जे आमचे भितर आसा. मॅथ्यू 11:28 पळया आमी. 28, 29, 30. आता एक सैतानाचे जू आसा आणि एक जेजूचे जू आसा. येया म्हजे सरसी, तुमी समेस्त कश्ट केले न्हू आनी वजन वगयतले न्हू, आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू व्हावूंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. प्रेज गॉड. या म्हजे सरशी समेस्त तुमी कष्ट केला न्हू आनी वजन वगयतला न्हू, आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. जेजू आमकां हांगासर आपयता. म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया, म्हळ्यार ताचे जू हलके जावन आसा. देखून तो म्हणटा, म्हजे जू तुमी तुमच्या खांद्यार घेया, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. सैतानाचे जू आमकां काले करता, ते आमकां बागोवनच धरता. पण जेजूचे जू काण गेल्यार आमी नीट उबे रावंक शकतात. कित्याक ते हळू आसा, ते आमकां शांती समाधान दिता. कित्याक म्हजे जू व्हावंक सुलाभ, म्हजे वजे हळू. तर जेजून आमचे सगळे वजे त्या कुर्साचेर आपणाचेर ताणें काण गेला. देखून आतां जेजूचे जू व्हावोंचे ते आमकां बारी सुलाभ आनी वजे हळू. म्हळ्यार ताणें सगळो भार काण गेला. आमच्या पातकांचो भार, आमच्या कश्टांचो भार, आमचे ते आसले हर एक नकारात्मक शक्तीचो भार ताणें आपणाचेर काण गेला. देखून आतां तो म्हणटा, म्हजे जू तुमी काण घेया, कित्याक ते भोव सुलाभ, व्हावंक सुलाभ, आनी म्हजे वजे हळू. देखून तो आपणाशी आमकां आपयता. आता आमी पळयल्यार एक बैलगाडी, ते 2
पाडे असतात ते एकलो ट्रेंड असता एकलो अनट्रेंड असता. तो अनट्रेंड असता तो काले करता ताका सारकी तरबेती जावन तो नवोच असा देखून तो तेणे फास्ट वता धांवता तो इल्लेशे चूक करता. तो मालक तो दानी ताका सरसरीत मार घालता सकाळी तो सांजेर पासून. आता हो ट्रेंड आलो पाडो ताका काला म्हणटा तू येण्या तेण्या धांवा नाका ताका म्हणटा तू म्हाज्या सांगाता चल हांव फास्ट चलतना तूय फास्ट चल हांव रावतना तूय राव हांव सवकास चलतना तूं सवकास चल त्या दाळा मात तुका तो धन्याचे मार पडचे ना अशें तो म्हणटा. आनी त्या ज्या दाळा हो अनट्रेंड पाडो असता जाका सारकें ट्रेनिंग मेळूना तो ताच्या सांगाता तशेंच करता ताणें सांगल्या बरी त्या दाळा ताका धन्याचे मार पडना आनी त्या वाटेन चलोंक ताका सलीस जाता. तो इशीन तेशीन वचना वाट चुकोवन वचना. आता आमच्या सांगाता जेजूचे जू आसा जेजू तो ट्रेंड पाडो आसा आनी आमी सारके तरबेती जावन आतले तशे अनट्रेंड पाड्या बरी आसा देखून जेजू म्हणटा तुमचे वजे म्हाका दिया तुमच्या कश्टांचो भार म्हाका दिया तुज्या पातकांचो भार हांवें ववयला देखून आता तुमी म्हाका सांगाता काण घेवन चल्ल्यार तुमी सारके वाटेन वतल्यार आनी तुमकां समाधान मेळटलें तुमी इशीन तिशीन चुकोवन वेचिना. प्रेज गॉड. आता अभिषेकाचे हजरपण म्हळ्यार अभिषेक आमच्या भितर आसा त्या भावार्थ्यांक एक स्पिरिच्युअल कनेक्शन म्हळ्यार आत्मीक कनेक्शन मेळटा पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आता जेजू शिसांक विसरता तुमी हांव कोण म्हण सांगता त्या दाळा पेद्रू म्हणटा तूं मेसाया जिवंत देवाचो पूत. जेजू ताका म्हणटा हे मनशान कोणें तुका सांगूना पण म्हज्या सर्गींच्या बापान तुका उगडापे केला. त्या दाळा पेद्रू इल्लो ताच्या कॉलार वयर वता तो इल्लो गर्वान भरता मागीर इल्ले वळी जाल्या उपरांत आमकां वाचूंक मेळटा जेजू म्हणटा आपल्या कश्टा मरणा विशयान उलयता त्या दाळा पेद्रू म्हणटा सोम्या तुका हे सर्व घडाना जावं. दाळा जेजू म्हणटा म्हाजे तोंड पयस सर सैताना. आता एकच घडये ताका वयर दवरलो आनी एका घडये सकयल घालो कित्याक तो पयल्या अभिषेकांत आसलो तो उलयलो मागीर तो गर्वान भरले क्षणा अभिषेकाचे कनेक्शन स्पिरिच्युअल कनेक्शन ताचे कट ऑफ जालें आनी तो संवसारी इस्पार उलोवंक लागलो संवसारा प्रमाणे उलोवंक लागलो आनी जेजूक एक अडकळ जावंक पावलो देखून जेजून तशें ताका म्हळें. आता हे अभिषेक एका व्यक्तीक अलौकिक रितीन काम करूंक आदार दिता. आता दोन संसार आसात एक आत्मीक संसार आनी एक लौकीक संसार. हर एक आमकां आत्मीक संसारांतून मेळटा आत्मीक संसारच बुन्याद जावन आसा आनी हे अभिषेक आमकां त्या आत्मीक संसारान देवाच्या उतरां मार्फत कनेक्ट करता. देवान सगळो संसार ताच्या उतरान रचलो ज्यो वस्तू ह्या म्हळ्यार अस्तित्वान नान त्यो वस्तू ताणें ताच्या उतरान अस्तित्वाक हाडल्यो आनी तोच क्रिएटीव पावर तीच क्रिएटीव सकत रचन करची सकत आमकां ताणें दिल्या. जेदळा ह्या अनॉयंटिंगान आमी ते देवाचे उतर काण घेवन आमी उलयता तीच सकत तेच रिजल्ट आमकां पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. आता हे अभिषेक अलौकिक सकत जावन आसा अलौकिक कामां करच्या. प्रेज गॉड. आनी हे अभिषेक आमचे जिवीत रायट डायरेक्शनान आनी रायट निर्धार काडूंक आमच्या जिवितान सारके डायरेक्शनांत वचूंक आमी आनी सारके निर्धार आमच्या जिवितान काडूंक आमकां आदार दिता. एग्जाम्पल सांत पाऊल तो दामास्काच्या वाटेर ताका जेजूची भेट जाली ताच्या पयले तो पवित्र सभेक दगदीतलो आनी तो विरोध आसलो जेजूच्या विरोध आसलो जेजूच्या फाटल्यान कोण आसा तांच्या पुरा विरोध आसलो. ज्या दाळा ताका जेजूची भेट जाता ताका कळटा
आपण मेसाया म्हण कोण असो ताकाच हांव दगदून आसलो. तो कंप्लीट परिवर्तन जाता आणि तो ताचें जिवीत मागीर रायट डायरेक्शनांत वता आनी सारको निर्णय ताका जाता. प्रेज गॉड. Praise God. तशेंच फिलीप सामारी बरें काम करनासलो. देवाची सुवार्ता तो परगट करनासलो. पण ताका देवाचो पवित्र आत्मा म्हणटा अरण्यांत वच आनी एथिओपियाचो एक हिजडो आसा तो वाटेन वचून आसा जेरुसलेमान तो त्या अरण्यांत ताका देवाच्या उतराची समजवणी दिवंक पवित्र आत्मा फिलिपाक त्या सुवातेर व्हरता आनी फिलीप जदळा त्या इश्ट्याक देवाचे सुवार्थेचे देवाच्या उतराची समजवणी दिता त्या दाळा तो इश्टोय परिवर्तन जाता आनी तो जेजूक स्वीकार करता. तो पवित्र स्नान करून घेता आनी तो जेजूक स्वीकार करता. देखून हे अभिषेक आमचेच जिवीत न्हय, आमचे जिवीत पहिले रायट डायरेक्शनांनी करेक्ट निर्धार करणाक आमकां आदार दिता. तशेंच अनेकल्याच्या जिवितांत ती आमकां रायट डायरेक्शनांनी रायट निर्धार करणाक आदार दिता. 7वें जावन आसा हे सेम अभिषेक आमी आनी एक लागीं आमचे तो दिवयेत वांटून दिवयेत. दुसरो कोरिंथियन्स चॅप्टर 1:3-4 दुसरे कोरिंथीयांक बरयल्लें दुसरें पत्र पहिलो अध्याय 3 आनी 4 वळ. सदैव जावन देव आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचो बाप तो काकुळतीचो बाप आनी सर बुजवणेचो देव आमच्या खंती दुखींनी तोच आमकां बुजवण दिता. देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मारिपाक सकट तरांच्या कश्टांत सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता. सदैव जावं देव आमचो सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तो काकुळतीचो बाप हांगा बरयला काकुळतीचो बाप आनी सर बुजवणेचो देव. आतां आमकां काकुळट आनी बुजवण खंयतावन मेळटा देवातावन मात्र. आमच्या खंती दुखींनी तोच आमकां बुजवण दिता आनी ताणें दिल्ल्या बुजवणे वरवीं आमी हेरांकी बुजोवंक शकता. देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मारिफात सकट तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता. म्हळ्यार आतां आमी एक एडिक्शनांत आसा समज सोऱ्याचें एडिक्शन, ड्रग्स या आनी खंयचेय प्रॉब्लेम आसा, फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा या आमचे काजरी जिवितांत काही प्रॉब्लेम आसा त्या प्रॉब्लेमांत जे दाळा आमी भायर येता तेच अनॉयंटींग काडून तेच अभिषेक काडून आमी हेरांकी बुजवण दिवंक शकता आनी तांकांय त्या बंदपासांतले भायर येवंक आमी आदार दिवंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया. लास्ट पॉइंट आसा आमकां असामान्य अभिषेक आमच्या भितर आसा ते आमकां दुसऱ्या हेरांच्या जिवितांत तांकां तांच्या विविध तरांच्या कश्टांत तांकां सुटका दिवंक तांकांय शिकोवंक हे सत आनी तांकांय जेजू क्रिस्तांतय ती कोण जावन आसात तांची आयडेंटिटी कसली जावन आसा पण तांकां शिकोवंक आमकां आदार दिता आनी तशेंच तांकांय आमकां सुटका दिवंक जाता ह्या अभिषेका मारिफात लाभलेल्या अभिषेका मारिफात. नंबर्स 11:29 पळया आमी गणान 11वो अध्याय 29 11:29 नंबर्स गणन. मैजेन ताका जाप दिली, म्हजे पासो तूं मोसरी जालाय. सोरेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जालो जाल्यार आनी सोरेस्परान तांकां सकडांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. मोइजेन ताका जाप दिली कोणाक जोशुआ म्हजे पासो तूं मोसरी जालाय.
सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिलो जाल्यार बरें जाता. आतां हो जोशुआ ताताळा एक ल्हान भुरगो म्हळ्यार रायन न्ही, आत्मीक रितीन तो एक बाळसो जावन आसलो. थंयसर ते शिबिरान एल्दाद आनी मेदाद म्हळ्यार 2 व्यक्ती प्रवाद करतले. ताताळा जोशुआ मोइजे लागीं धांवन आयलो आनी म्हणालो तांकां रावय, ते देवाच्या नांवान प्रवाद करतात. ताताळा मोइजे ताका सांगता, तूं म्हजे पसत मसरी जालोय, सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार कितले बरें आसले. आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिलो जाल्यार कितले बरें जाते. तशेंच आमकां अनॉयंटींग मेळ्ळ्या उपरांत आमी हेरां खातीर तशेंच चिंतूंक आसा. केवळ म्हाका न्ही, आनी एक लागीं ते अनॉयंटींग मेळ्ळें जाल्यार ताचे व्हरते अनॉयंटींग मेळ्ळ्यार कितले बरें जाताले म्हण आमी चिंतूंक आसा. इज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाक काही सांगूंक आसल्यार सांगेत. लागेत. Father, brothers, sisters. कोणी उलयना, उलया. आं? मस्त विषय असले सकट बरे असले. हां. होय, मेन म्हाका बरें लागले खंयचे म्हळ्यार ते हांगा एक वोजें मॅथ्यू 11:28 होय. ते इजाया 10:27 थंय सांगिल्लें होय. कशें ते नव्या सल्ल्यांत म्हळ्यार सकट ताका सामी म्हणजे पोरनो सल्लो नव्या सल्ल्याची सावळी म्हणून. होय. देखून आमी पोरनो सल्लो थोड्या फाटी वाश येत गे म्हणले सवाल थोड्या फाटी येता म्हळ्यार तातूंत मस्त फाटी कन्फ्युजन जाल्लें आसा. थोडे आतां आमी तें काडून थोड्या फाटी एकल्याक कितें देवान जेजू मारिफात मेळ्ळां थंय मेळनातले बरी थोड्या फाटी जाल्लें आसा. पूण तो समाज समजून वाचलो जाल्यार तो आमी होय. वाचूंकूच आसा. वाचूंकूच आसा म्हळ्यार काय म्हणटा हांव तितलो तांतू बरी संदेश आसा तांतू. पूण होय. आतां आमी नव्या सल्ल्याक येताना तें जेजून कर्ण संपयला म्हळ्यार तेंच एक्झाम्पल आतां मॅथ्यू 11:28 कष्ट तेलें म्हजेसाची वजन वयतलें हांव तुमकां विशय दिता. म्हजें जो तुमच्या खांद्यार घेयात म्हजे लागता की शिका कितें हांव बळ्या आनी काल त्या काळज असो न्ही गी. होय. तेंत आयजाया 27 तें झू म्हळ्यार सैतानान आमच्या खांद्यार दवरलें पातकाचें वा एक म्हळ्यार कालें एक म्हजेत विशयांत हांवें ल्हान म्हणचेंचें म्हाका कालें अंतस्करणाची कांतवणी अशें पुरो करूंक कारण जावचें ताचे वरवीं दुस्मानांत हांव न्हू ते जेजून म्हाका आतां कालें केलां ताजेर हांव सुटका दिल्या देखून पोरनो सल्लो खंडीत बरोच आदां हांव सुरू करन त्या आदावाक आतां निमाणो आदां जेजू म्हळा वय मू थोडे फाटी झू हांव पोरने सल्ल्याचो झू हांव जेजूचो एक सावळी म्हणटात म्हळ्यार सादारण जेजू म्हळ्यार कंपेर करचें म्हण न्ही पूण झू हांवच्या जिवितांत जाल्ली घडीत थंय पळयताना जेजूक लागशिल्लो ते कनेक्शन आसा म्हणून. वय देखून हांगा पुरा भावार्थ मारिफात जावचें तुमी सांगल्या बरी मोगा मारिफात तत्व भावार्थ म्हळ्यार त्या मोगा आतां कितें म्हणटात एकलो भावार्थान मस्त कामां करूंक पुरो पूण जावंक पुरो हांवें तुका हील केलें बरें केलें म्हाका एक 10,000 दी वा अशें म्हळ्यार तांचो कालें ना मोग ना वा तो म्हणटा 12 जालीं 3 जालीं 4 जालीं तुमचे बुकेचे म्हाका कांय पडोन वचोना हांगा सांगलें आयका शिकयलें आयका म्हळ्यार वय मनीस उंड्यावरी मात दियना म्हळ्यार एक जेजून आतां तें शिकोवन दिताना ताका खाणा जेवणाच्या विशयांत ताणें परवा
नातल्या बरी बरोबर. करूना न्ही ताका स्पंदन केले म्हळ्यार मोग म्हळ्यार तुवें आनी जेजू म्हणटा फुंक्याक तुमकां दिलां मेळ्ळां फुंक्याक तुमी दिया. दिया म्हळ्यार तशें मोगा मारिफात न्ही तुका मेळचें तें देव दितात तें तुवें कंत करन वा डिमांड करन वा लोकांक मागीर लोकांक एक म्हळ्यार एक व्यक्ती कसलो संदेश येता की म्हळ्यार ह्या व्यक्तीन केल्लें हें जेजू न्ही म्हणून म्हळ्यार ताचें ध्यान म्हणून जेजू थंय वयच्या बदलाक हाणें 10,000 काडलेलेत न्ही ते हाणेंच केल्लें दिसता हें बरोबर म्हणून म्हळ्यार एक एग्जाम्पल म्हणचें हांवें देखून आं वय हांव सांगू कितें आशिल्लें म्हळ्यार तेंच बरें आसलें तुमी मस्त स्टडी करन पोरने सोल्ले नव्या सोल्ल्याक आनी तेय जाल्यार पवित्र आत्मो म्हाका एक चूर क्लॅरिफाय आसलें तें जेजून श्वास फुंकलो न्ही गी मागीर पेंतेकोस्ता दिसा घडलें तुमी म्हळें तें इनड्वेलिंग आनी फिलिंग. इनफिलिंग जेजून श्वास फुंकलो आमी जेजून ते ताणे सत्मानून हांव चिंता केरळा सत्मानून ताणे रिसीव केले तो ओके ओके अभिषेक ताणी स्वतमान ना कितें सत्मानून ओके मागीर पेंतेकोस्ता दिसा ताणी हे सोमा स्वीकार केलो न्ही गी आमचेर अभिषेक मेळ्ळो ओके एक्टिवेट ओके तळा मेळ्ळलो तांकां पण तो एक्टिवेट जालो पेंतेकोस्ता उपरांत ओके 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 येस अशें हांव चिंता तुम्ही सांगा करेक्शन करा काय रॉंग ना ना असेल करेक्शन न्ही तेंच बरें जालें क्लॅरिफिकेशन क्लॅरिफाय जालें म्हणून हें जालें म्हणून हांवें तेंच इनफिलिंग एंड इनड्वेलिंग न्ही गी येस ब्रदर्स पीटर रोनाल्ड प्रेज गॉड सर्वही बरे तरान तुम्ही चांगलं विवरण दिलं आणि आम्ही कायला सांगते तुम्ही बरं चांगला प्रेज गॉड क्लॅरिफिकेशन एक्चुअल सांगेत की ब्रदर चालेल ते श्वास फुंकलो आणि मागीर तांणी पेंतेकोस्ता दाडा रिसीव केलो ओके म्हळ्यार तातूंत एक विशय म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमकां कोत्ता आपल्या करारांत तांच्या भितर येनाटलो वय एक घडी वयल्यान येतलो मागीर ताचें काम करून फाटी येतलो वय पूण हांगा तशें न्ही आतां केदाळा जेजू आयलो जेजू मुखांत स्वीकार केल्ले घडयेस तो पवित्र आत्मो आमच्या भितर आयलो आणि तेय पेंतेकोस्ताच्या दिसा एक काम कितें म्हळ्यार जेजून सांगलें पळय तुमकां बळ मेळटलें म्हूण वय गे वय वय आतां तस्सो पवित्र आत्मो म्हळ्यार बोळ केदाळा मेळटा म्हळ्यार म्हज्या भितर आसलो पवित्र आत्मो म्हजे वयर काल म्हणटात कावार जावचें समजलें गे तस्सो वय पवित्र आत्मो त्या दाळा आं आमकां बळ मेळटा तस्सो पवित्र आत्मो ताच्या शक्तीन आमी भायर वचून कामां करूंक शकता केदाळा म्हळ्यार पेद्रो त्या वेळार इतलो दैरादीक जालो की 3,000 लोक जेजू क्रिस्ताक तांणी बिलीव केले वय गे केदाळा पेंतेकोस्ता उपरांत त्या वय देखून आमचे ती पवित्र आत्मा आसा केदाळ आमचे तो वयर येता म्हळ्यार वयर ताचो अभिशेक जाता वयल्यान त्या वेळार आमकां तें बळ मेळटा त्या वेळार आमी भायर वचून सुवार्ता प्रगट करतना ती अद्भुता कार्यां जातात आतां पवित्र आत्मा हर एकच्या भितर आसा वय गे हर एकल्याच्या भितर आसा तो केदाळ आमकां आवरण करता अनेक रितीन त्या वेळार आमकां तें बळ मेळटा त्या देखून जेजू म्हणटा न्ही तो आत्मा येता तो वेट करा तुमी आतां तो वचनाकात केदाळा तो पवित्र आत्मा तेडा तुमकां बळ मेळटलें तेडा सामारियांत थंय सगळ्यांनी वचून तुमी सुवार्ता प्रगट करतले आतां आणि त्या पोरण्या सोल्ल्यांचे म्हाका ते करेक्ट ताचे गुर्तुना तुमी काल सांगले म्हूण म्हाका ते आनी क्लियर म्हाका ना क्लियर नासतना म्हाका सांगूंक कळना जायना मागीर हे जाल्यार शुअर पवित्र आत्मो आयल्या वेळार पवित्र आत्मा ऑलरेडी आसा तस्सो पवित्र आत्मा आमच्या वयल्यान अभिशेक जावचो हो तसो अभिशेक त्या वेळार आमकां बळ मेळटा त्या देखून पवित्र आत्म्या विना आमी कांय करूंक जायना पवित्र आत्माचो आदार व्हेरी इम्पॉर्टंट पवित्र आत्मा काम करीत जाल्यार आमकां कळीत आसा आमे मेट काडूंक आसा आतां त्या वेळार मात्र पवित्र आत्मा आमकां कुमो करता नाजाल्यार पवित्र आत्मा कुमो करिना
तो कित्याक आमचो कुमकदार हेल्पर जावन आसा. केदाळ हांव मेट करता त्या दाळा तो पवित्र आत्मा म्हाका कुमक करता. राष्ट्रपती प्रेज गॉड. प्रेज गॉड ब्रदर, प्रेज गॉड. म्हाका इल्लें क्लॅरिफिकेशन जाय आसलें तातूंत. ओके. ते पेद्रूक अभिषेक आयिल्लो की वैगी पवित्र आत्मा, कित्याक म्हळ्यार आमकां पोरनो ओल्ड टेस्टमेंटांत हम्म. आमकां पवित्र आत्मा येता आनी तसो काम करन पाटी वेता. वय. सो केदाळ हांगसर ते आतां जेजूच्या उपरांत ते शीस सांगात जमल्ले त्या दाळा तांकां पेंतकोस्ताच्या दिसा तांकां पवित्र आत्मा आयिल्लो. हम्म. आनी पयलें आतां पेद्रून पयलें सांगलें तूं देवाचो पूत क्रिस्त म्हणून सांगलें वैगी हम्म. सांगलें. ताच्या उपरांत इमिडिएट सिस्टरान सांगिल्लें बरी थंय तुका हें घडना जावं दी म्हणून परतेक ताणें सांगलें. कित्याक म्हळ्यार थंय पवित्र आत्मा पयल्या ओल्ड टेस्टमेंटांत आतां अप टू 4 वांजेलिस्ट म्हणसर ते ओल्ड टेस्टमेंट म्हणून आसा एक्चुअली पळोवंक Praise the गेल्यार. Lord. हांगा नवो बायबल म्हणून आमी म्हणटा. yes. Praise the Lord. पूण पवित्र आत्मा तो येवन ताचें काम करन पाटी वेतालो. हम्म. सो त्या खातीर ताचे कडेन पवित्र आत्म्याची ती सकत नातली ती. त्या खातीर तो प्रत्येक फ्लॅशाक गेलो थंय. Mm. त्या खातीर ताणें हें तुका घडना जावं म्हणून ताका सांगोंक कारण म्हणून बगता म्हाका वैगी. ओके. ते एक हांगा ब्रदर रोनाल्ड सांगा. येस काय ना आनी आतां जेजून श्वास फुंकलो त्या दीस मेळ्ळो पळय ताका आनी पेंतकोस्ता दिसा मेळ्ळेले काले म्हणी आसा गी. न्ही आमी सेम लायनीन म्हण चिंता हांव. जेजून श्वास फुंकलो न्ही गी गे पवित्र आत्म्याक म्हळें वय ताका आनी पेंतकोस्ता दिसा देवलो हांतू काय म्हणी आसा की विशय श्वास केदाळ फुंकुल्लो. तो हाजे उपरांत न्ही गे जीवन जावन दिश्टीक पडल्या उपरांत मो ताचे उपरांत न्ही. वय देखून त्या दीस जेजून फुंकलो पळय ताका आनी पेंतकोस्ता दिसा देवल्या काले व्यत्यास गे म्हण एक जस्ट एक क्लॅरिफिकेशन. वय म्हाकाय ते ताचे विशयांत श्वास फुंकलो म्हळ्यार एक्चुअली कशें म्हणून आतां देवान मनशाक रचताना ताच्या नाकाच्या फुडांत तांकां श्वास फुंकलो म्हणून आसा वैगी. ओके ते देवान हांगा गे हांगा आदवे रचल्या वेळार म्हणजे की तुमी उत्पत्तींत वय वय उत्पत्तींत वय 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 आनी तो एक जीव प्राणी जालो म्हणून हळू कन्नडान जीव जीव आत्मा प्राणी. वय 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 वय. तशेंच तेंत ताचें प्रतिरूप हांगा जिजून ताच्या नव्या सोल्ल्याक ताणें ओके फुंकलो म्हणून हांव चिंतता. कित्याक ओके, म्हळ्यार ओके. आमी आत्म्या रुपीन मेल्ल्या त्या खातीर आमकां नवें जिवीत थंय तावन आमकां ओके ओके म्हळ्यार देवान केल्ले कॉपी केल्ले बरी हांगा जेजून न्ही गे वय सादारण वय 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 वय. कित्याक आमी मेल्ल्या न्ही वय आत्मीक वय रितीन आमी मेल्ल्या. खंडीत जावन त्या खातीर आमकां आत्मीकपण प्रत्येक आमकां लाभलें. ते जिजू मारीक बुनियाद पात. म्हणयात ते बुनियाद ते फर्स्ट. वय 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 वय. ओके समांगी ब्रदर पीटर काय वय तांतून जिजून पयलें सांगलें हांव गेल्यार तुमकां फायद्या पडटलें वय गी. ताच्या गेल्या उपरांत ते जिवन जाल्या उपरांत ताणें श्वास फुंकलो वय गी. वय करेक्ट ते करेक्ट. दर्शन दितना दर्शना वेळार वय ताच्या उपरांत तांणी सुवार्ता परगट केल्या वय गी. आतां धर्मचे कृत्याचे येस येस पयलीं येस हांगा पेंतेकोस्ताच्या दिसा बरयलां. पयलें केला न्ही गे. वय तांणी सुवार्ता परगट केली आनी पवित्र आत्म्यान हरी एक तांचे उतर अद्भुत गुणांनी तीर केल्ले म्हण आसा वय 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 गे. ते ते पेंतेकोस्ता तशें दिसा आसा. पयले जाल्ले न्ही गे. वय वय येस 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 पयलो खंयचो बरयलो ग्रंथ आमकां कश्ट ना थोड्या जाणच्यो ते पयले व्हडले तेंचे. ओके. पूण आतां मातसो विशय क्लियर जाले देवा करगा. वय 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 वय. ते पळय त्या उत्पत्ती खातीर कनेक्ट आमी केल्यात. त्या खातीर आमी धैर्यान सांगुयेत 4 वांजेलिस्तां म्हणसर ते पोरण्या तेस्तामेंताचेंत कार्य चलतालें. खंडीत खंडीत ते बरें पॉयंट ते वय कित्याक इवन जेजूच्या थोडे शिकोवण्यान ती परने सोल्लेची थोडे सांगती
आसात 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 न्ही गे आसात कित्याक आसात म्हळ्यार संपदले मनशा पयले खंयचे वय संपदले संपदले मनशा म्हणल्यार पयले संपदले म्हणल्यार मोईचे मारिफात ते नियमशास्त्र आयिल्ले आयिल्ले ते जेजू तातूंत पुरते जाले एक्चुअली थंय एक्झॅक्टली जेजू मारिफात पुरते जाले आनी आता देवाची कृपा हांगा स्टार्ट जाली वळोवंक एक्झॅक्टली आनी धर्मशास्त्राक आमचेर अधिकार ना आणि धर्मशास्त्राक अधिकार ना आता म्हळ्यार हांव जेजून कंप्लीट केलें तें वय आता हांव दोनी करता म्हळ्यार हांव खंडीत शिरपात आसा प्रत्येक खंडीत दोन्ही तोंडीर पांय हांवें दवरले बरी म्हजे क्लियर माइंड आसा जे हांव जेजून दिल्ली नवी सुवार्थ कितें ती yes. सुवार्थ दिल्या गुड न्यूज ताचे वयर म्हजें जिवीत बदलीचें सोड न्हू ताचे Exactly. वयर म्हजें चिंतपाचें सोड न्हू हांव पोरणेय हांव कान घेता तेय होय. तशें आसा आनी होय. हेय कान घेता म्हळ्यार बिलकुल हांव म्हजे इतल्याक हांव तें हें करन विबाड नासा होय खंडीत म्हणजे ध्यान मन सुवार्थे वयरच आसा जे वय 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 सुवार्थे क्रिस्तच्या जेजू एकवटांत आता खंयचेय सांगला होय थंय हर हाच्या एक खातीर क्रिस्तच्या एकवटांत म्हूण सांगला येस क्रिस्ताचो एकवट म्हणजे थंय ना जाल्यार हांवें क्रिस्ताचो एकवट धरिचे जाल्यार तो क्रिस्त म्हजे खातीर मेलो तो म्हजे खातीर जिवंत जालो एक्झॅक्टली ताच्या तो मरतना हांव मेलो आनी मेलो हांव खंडीत जिवंत जातना हांव एक नवी रचना जावन ताका एक्झॅक्ट सत मानले वरवीं हांव ताचो एकवट जोडटा आनी नवी रचना जाता एक्झॅक्टली येस थँक्यू व्हेरी मच प्रेज गॉड नोवेसोल्ल्यांत हरी एक इन क्रायस्ट जेजूच्या एकवटान म्हणटा इन क्रायस्ट जेजू क्रिस्त थंय या ताका सपरेट करून खंयचेय ना 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 कित्याक म्हळ्यार म्हजे बदलेक तो मेल्लो जाल्यार नेमटी नो म्हज्या खातीर मेल्लो मनशाक म्हज्या सांगाता मेलो म्हणल्यार बरें म्हण चिंता न्ही गे ओके ना 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 तो आत्मीक रितीन जिवंत आसलो वैगी मेल्ल्या वेळार तो मेल्ल्या वेळार आत्मीक रितीन जिवंत आसलो खंडीत मरण म्हळ्यार पूण म्हजेर मरण तो मेलो म्हजे पातकी सैम म्हजे कडेन आसल्यान वय ते सैम ताणें खाण गेले आनी ताचे आत्मीकपण म्हाका दिलें करेक्ट आनी तो पाताक जालो म्हळ्यार आनी तो पाताक जालो हांव पाताक जावन म्हळ्यार पाताक थंय नाच चुरलो पाताक जालो पाताक आसुल्लो नितिवंत जालो वय त्या खातीर जेजू म्हणटा पयल्यानच पातकी जिणी बदला येस आनी ताणें प्रत्येक सांगला हांव धर्मवंतांक आपोवंक आयिल्लो न्हय पातक्यांक आपोवंक आयिल्लो ते कोण हांव म्हजे उणेपण हांव मानता हांव जेजू बरी ना हांव नातुल्लो हांव केदाळ हांव जेजूक सत मानलो ते दाळा हांव जेजू बरी जालो हांव मॅट काडटा ते दाळा हांव ताच्या एकवटांत येता आनी तो म्हाका स्विकार करता ताणें स्विकार केल्ले वरवीं आनी ताच्या शब्दाक म्हळ्यार शब्द आसलो पळय त्या शब्दाक हांव स्विकार केल्ले वरवीं म्हजे थंय बदलावण येता एक्झॅक्टली आनी बाबार्थ येता फर्स्ट बाबार्थ आयिल्ले वरवीं बाबार्था वरवीं हांव नितिवंत जाता नितिवंत जावन हांव काकूळट आनी कृपा अनुभव करूंक शकता शांतीन जियेता देवा समोर शांतीन जियेता प्रेज गॉड आमेन येस काही ना तर आम्ही अर्घा मागण्या म्हणूया अर्घान तुका मुगाळा बापा आयच्या ह्या वर्त्या दिसा खातीर अर्घान तुका सुम्या जेजू अर्घान तुका पवित्रज्ञा आयच्या दिसा साबार संगती आमकां उगडाप्यो केल्या खातीर ह्या भयणी मुखांत अपरिमीत मोग देवाचो देवा सारक्याचो मोग तशेंच आमकां देवान मागल्यांत ताच्या अभिशेक्तान भरल्यांत मोगान भरल्यांत ह्यो साबार संगती आमकां थोड्यो उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव काळजांतल्यान अर्घां दिता हे मागणें हांव करता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन
आमेन. आमेन आमेन ओके Thank you, sister. थँक्यू सिस्टर थँक यू सिस्टर थँक यू फादर थँक यू Praise सिस्टर God. थँक यू Thank you, थँक यू brothers. थँक यू Thank you, जॉईन sister. फाल्यां एका दिसाची रतीर आसा आनी येवच्या हप्त्यार मंगळारा जावन 4 दिसाची वस्ते रितीर आसतली. दया करून ही बरी खबर एकामेकाक कळीत करा, कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं ते जाणा जाल्ल्या वरवीं त्या सतान आमकां सुटका दिवंक जावन आसा. केदार सत्याचे उतर स्वीकार करता आनी पयल्यान जाणा जाता ते आमचें जिवीत बदलूंक शकता. त्या देखून ही बरी खबर